नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। यासीन भटकळाचो बापूय बायणा वाडटालो पैसे, कपड्यांच्या दुकानाकडेनय यासीनाचो संबंध। पुलिसांकडेन कागाळी पावूनय जाग ना माग, प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। विधानसभेन अतारांकीत प्रस्नाचेर निर्बंधांक विजय आलेक्साचो विरोध। विजय म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी आनी सरकाराचे सेटिंग, सभापती म्हणटा नेम नवो न्ही। केंद्रान भाजपाक हाडात खासा दर्जो मेळटलो, ना जाल्यार राजीनामो दिवपाची पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढानाची तयारी। गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटसाच्यो बसका सुरू। कामगार संघटना मागतात कामगारांक कमीत कमी 10 ते 12 हजार पगार। गोंयच्या कामगार संघटनांची 25 तारखेर उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत निदर्शना। आणि मीठ कॉम्प्लेक्सांत गोरवां हाडटना कसलेच नेम पाळिनात, गोवंश रक्षा अभियानाचो आरोप। मांसाचे वेपारी म्हणटात सगळे कायद्यान, मारपाक हाडिल्ली गोरवां व्हेली परत। खबर विस्तारान। बायणाच्या मशिदींत येवन गेल्लो तो यासीन भटकळ न्ही अशें स्वता गृहमंत्री पर्रीकारान वर्सा फाटीं विधानसभेन सांगलें खरें, पूण प्रुडंटाचे ग्राउंड झिरो रिपोर्टांत भलत्योच गजाली उक्ताडार आयल्यात। यासीनाचो बापूय भटकळच्या लोकांक घेवन बायणा पयशे वांटूंक यो वच करतालो। पयशे कित्याक म्हूण विचारल्यार थंयच्या तरणाट्यांकडेन ताची केस्तांवां जातालीं। इतलेंच न्ही, जे कपड्यांच्या दुकानाचो मुख्यमंत्री उल्लेख करता ताचो संबंद यासीना कडेनच आसा, हें वास्कोकार सांगतात। प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। फाटले जुलयान यासीन भटकळ उर्फ मोहम्मद जवार भटकळचे आणि कांय अरबी लोकांक घेवन बायणाचे शफी मस्जिदीत येवन गेलो म्हूण मिकीन विधानसभेत विशय काडिल्लो, पूण तेन्ना पुलिसांचे रिपोर्टा वयल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान मोहम्मद जवारा विशयी मिक्स्ड आयडेंटिटीचे कोफुसांव जाला म्हूण सांगून तो यासीन न्हय असो दावो केल्लो। पूण थंयचे तरणाटे आज कितें सांगतात ते पळयात। झरार म्हळ्यार यासीनाचो बापूय थंय पयशे वांटूंक भोंवतालो। भटकलाचो चेडो तेजे वांगडा आनी भुरगे आसले आरबी आसले, 3-4 गाडी घेवन ते मस्जिदाच्या फाटल्यान जें घर आहा थिंगा येयल्ले ते। तेन्ना आमकां कोणें सांगलें की अशे लोक येयला, तेन्ना आमी येवन जराराक थांबयले, ते सगळ्या लोकांक थांबयले, तुमी हांगा कित्याक येता, तुमी कोणाक पयशे दिता, कितें दिता, हेंची कितें चलता। तेन्ना ते आमचे कडेन उलोवपाक रावूंक ना। तेन्ना आमी काडून पुलिशीक सांगले डायरेक्ट की तेंचे अशें चलता, हेंचेर कितें तरी इन्क्वायरी करची। थळाव्या भुरग्यांची झरारा कडेन आयिल्ले खेप केस्तांवां जातालीं। भायल्यान पयशे येताले ते शिवरांचे, आमी ताका विचारले जराराक की तूं हिंगा पयशे हाडटा, कित्याक दिता, तूं कितें तेंचे कडेन रिसीप्ट घेता, तूं कितें लिगल दिता, ते कांय उलोवपाक रावूंक ना तेणें आमचे कडेन। हांगा भटकळाचे कोण कोण येताले? भटकळ तेजे वांगडा जायते, नांवान सारको एक्झॅक्ट वळखना, पूण जायते लोक येताले। मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत जाप दिली ती पुलिसांच्या रिपोर्टा वयल्यान। इतल्यो सगळ्यो गजाली घडूनय मुख्यमंत्र्याक पुलिसांचो रिपोर्ट कांय ना म्हूण कसो गेलो। इतलेंच न्हय तर बायणा भटकळच्याच नांवाचो मनीस कपड्यांचे दुकान चलयतालो अशें पर्रीकारान सांगिल्ले। थंयचे फुडारी म्हणटात तो दुसरो मनीस न्हय, यासीनाचो बापूय। असो इश्यू जाल्लो की जो भटकल म्हणटा तो हो एक टेररिस्ट अशें म्हणटाले। सेकंड थिंग म्हणटा ते तेजो जो भटकल म्हणटा तेजो बापूय जो आसलेलो तो व्हेरी आमकां तेजे बद्दल खबर ना, पण थंयचे लोक सांगतात तो एक क्लोथ मर्चंट असो मनीस आसलो की एक कपड्याची बॅग अशी आपल्या खांद्यार घेवन भोंवतालो आनी डोर टू डोर अशें तो विकतालो, आनी अशें आयकूंक येयलां की तो तेजो चलो आसलेलो म्हणून। भटकळ सावन मस्जिदीत येवपी लोकांच्यो कागाळी ना जाल्ले भुरग्यांचे रिपोर्ट ते वेळार पुलिसां मेरेन पावल्यात, मात ताचेर कांयच जालें ना। ताका लागून कितलेशेच प्रश्न उप्रासल्यात। गृहमंत्री पर्रीकाराक पुलिशेन कित्याक चुकीची म्हायती दिली? आयिल्लो तो मोहम्मद जवार यासीन न्ही हाची खात्री कोणें केली? जवारा बरोबर आयिल्ले अरब कोण, तांची वळख कोणें तपाशिल्ली? वास्को सावन रिपोर्टर दिशांत परब। विधानसभेन अतारांकीत प्रस्न विचारपाचेर निर्बंधांचो फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान निशेध केला। हो निर्णय लोकशाही विरोधी आनी चुकीचो अशें विजय म्हणटा।
ह्या निर्णयाक तेका दिवपी विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचेरूय ताणें तिडक उक्तायली. तो म्हणटा सरकार आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचें सेटिंग जालां. आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा सरकार 2 तोणाचें, जाल्यार सभापती म्हणटा हो नेम पयलीं सावनूच आसा, नवो न्ही. विधानसभेन आतां एका दिसाक प्रत्येक आमदाराक चडांत चड 15 अतारांकीत आनी 3 तारांकीत प्रस्न विचारपाची मर्यादा घाल्या. तसो आदेश सभापतीन दिला. विरोधी पक्षांतले आमदार हे निर्णयाचेर बेजार जाल्यात. ते म्हणटात निर्णय लोकशाही विरोधी. हे डिसिजन अनडेमोक्रेटीक, अनजस्टिफाईड आनी लोकांचे इश्यूज, गोंयचे आनी गोंयकारांचे इश्यूज असेंब्लीन रेज जावचे न्ही म्हणून हे डिसिजन घेतिल्लें आसा. आमच्या ओपोजिशन लिडरांनी बी एग्री केल्लें आहा. सो हातून क्लियर कट दिसता की एक फिक्सिंग जाल्लें आहा. Opposition is supposed to contest, not concede the stand of the government. And I think our role should be that we should ask the maximum number of questions. In fact, I will raise the issue and I will tell him that he has connived to do these things and see that it is restored to whatever it was. Let any member put the number of questions he wants. I have already put my views and I have told him that we require more questions to be answered. This is not today. I have told him, not today. I mean, because you have come to me. I have raised it on the first day itself. And even last time I had told them that we will not follow it. सभापती म्हणटा नेम पयलीं सावनूच आसा, नवो न्ही, फक्त आतां लागू केला. म्हाका पयलीं एक गोश्ट कळूंक ना की आमदारांनी हे तक्रारी भायर कित्याक करपाक जाय काय. तांचे जे अशा पद्दतीचे कांय प्रश्न आसात ते तांच्यांनी विधानसभेच्या सभापती कडेन करपाचे आसतात. विधानसभेचो सभापती तांच्या प्रश्नांचें निराकरण करतो. दुसरें प्रश्नांचें रिस्ट्रिक्शन सभापतीन घालूंक ना. ते फाटल्या विधानसभेच्या वेळा पासून ती बिझनेस एडवायझरी कमिटी आसा तांणीच तो डिसिजन घेतिल्लो आसा. रिपोर्टर महेश गाडी, समीर भट आनी विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. केंद्रांत भाजपा सरकार आयल्यारच गोंयाक खासा दर्जो मेळटलो. तरी जर खासा दर्जो मेळना जाल्यार आपूण राजिनामो दितली अशें एलिना म्हणटा. गोंयाक खासा दर्जो मेळपा खातीर सरकार प्रामाणीक यत्न करता. थळाव्या परस स्थलांतरीत लोक चड आसपी गोंय हें एकमेव राज्य अशें साल्ढाना म्हणटा. गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटसाचे पणजे जाल्ले बसकेंत ती उलयताली. At the next election, this is not a campaign speech, but I request you to vote for a government that is in Goa at the center, because that is the government that will give us special status. And if the BJP comes to at the center, I stake my, what should I say? Okay, I'll resign if they don't give us special status. गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस संघटनेची शेनवारा पणजे बसका जाली. बसकेक पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाना आशिल्ली. खासदार शांताराम नायकाचे राज्यसभेतले बिल काँग्रेसीन भायर मारले अशें एलिना म्हणटा. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीन 2009 गोंयकारांक दिल्ले उतर विसरचे न्ही अशी शिटकावणी एलिनान दिली. So I want to remind Mrs. Sonia Gandhi and I want to remind the Prime Minister of our country not to forget this promise made by the President of the Congress Party. And I also want to remind the Congress Party. So we also appeal to the Prime Minister to remember the promise made by the first Congress Prime Minister. खासा दर्जाची मागणी घेऊन लोकांचे एक शिष्टमंडळ दिल्ली वचपाचो विचार संघटनेन मांडलो. खासा दर्जाचो विशय घेऊन गोंयभर बसका घेवपाचे संघटनेन थारायला. फुडल्या म्हयन्यासावन बसका जातल्यो. एक संघटनांच्यो बसका जातात त्यो पळयल्यार लोकसभा वेंचणुकेन गोंयाक खासा दर्जो आनी दाबोळी मोपा विमानतळाचे विशय बरेच तापपाची चिन्हां दिसतात. रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.